पीडब्ल्यूडी के नाम पे दे दो बाबा, रस्ते के नाम पे दे दो बाबा, पीडब्ल्यूडी के नाम पे दे दो बाबा, रस्ते के नाम पे दे दो बाबा. परसकडे पेडण्याच्या रस्त्याचेर सरकार लक्ष घालना म्हणून थळावे एक्टिव्हिस्टांनी भीक मागो आंदोलन केल्ले. ते उपरांत ह्या रस्त्याचे काम करूंक आमदार प्रवीण आर्लेकरान सर्तीचे यत्न केले. आज ह्या रस्त्याक हॉटमिक्स करूंक सुरवात केल्या. आमदारान आज बुनियादी फातर घालो. मात थळावे म्हणटा ह्या रस्त्याचे जायते फावटी काम केले, कांयच फायदो जाल्लो ना. साधे इल्ल्या दिसा 12 वर्साचे 12 महिने रस्तो चालू करतात ते आणि सारको करतात ते खड्डे पडलेले. आता कितले फावटी झाले? 4 फावटी झाले. कितें जाता जाल्यार बरें जालें न्हू. हे खड्ड्यांनी कितलो लोक पडला जाले जाल्यार बरें जालें. ओके. ते कितले 2 वर्सां रावता का 6 महिने रावता ते पळोवया आता न्हू. बसतात कामार घालतात आणि वयतात. आम्ही केलो रस्तो. आता कितले फावटी रस्तो केला हो पळोवया न्हू. आता हॉट मिक्स घालतात न्हू. तो कितलो तेप रावता न्हू तेच पळोवचें आहात. मजगती आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हणटा हे फावट आपण स्वता नजर घालून काम करून घेता. आणि ह्या रोडाक लागून म्हाका दिसता खूब जाण येवन भायले पासून हांगासर येवन तेंच्यांनी हांगासर ताटा पासून घेवन लोकां कडेन भीक मागली. कट्टी घेवन कट्टी म्हणना कित्याक ते बी आमचेच गांवचेच ते. ताका लागून म्हाकाय ते वायट दिसलें. कित्याक भायले येवन हांगासर तुमी हें करतात पळय, तुमच्या गांवांत तुमी पयलीं कितें सुदारणा जाल्या पळय ती तुमी गांवचे पळोवचे. पेडण्याचें तुमकां कोणाक लक्ष दिवपाची गरज ना. पेडण्याचो आमदार हांव तो समर्थ आहा आनी पेडण्यान तुका डिवेलप करपाक हांव खूब फुडें आहा म्हाका दिसता. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे पळय आयज पेडण्यान हो रोड ह्या रोडाक लागून इतले येदे व्हडले खुबशे न्यूज जाले ह्या रोडाक लागून. तांकां आयज हे जे पळय आमच्या परसवाड्या तांकां आयज तो तांकां न्याय मेळलो. आनी जे हांवें पळय आमच्या डायनॅमीक CM तेणी आयज म्हाका ह्या रोडाकूय लागून एज फास्ट तेणी बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. थळाव्या पंचांनी आमदाराचे उपकार मानले. बाग ते पेडण्यापर्यंत खूब डिमांड आशिल्ले रोडाक लागून. केन्ना हॉटमिक्स जातले लोकांचे प्रॉब्लेम आसले ग्रामसभेन विचारलो. आज आमकां सरान हें हॉटमिक्साचें हांगा इनॉग्रेशन केल्लेलें आनी हांव सरा कडेन मागता की रोड सायडीन जी डिसेंटरींग आसा ती सगळे लोकांक मातशे प्रॉब्लेम जाता. खरें म्हटल्यार हेचे सगळे श्रेय हांव आयज आमदाराक दिता की इतल्या वर्सां जालीं लोकांक हो रोड जावंक लागलो. सो आयज आमदाराच्या हेतून तो रोड जालो. लोक पडटाले पावसाच्या दिसांनी हांगासर उदक येतालें आनी खड्ड्यांनी लोकांक दिसना नासलें. आनी आमच्या ग्रामसभेको इशू जाल्लो की आमचे रोड केन्ना जातलो. आमी सरा कडेन उलयली. सरान आमकां सांगलें हांव तुमचो रोड करून दितलो आनी सरान आमचे तयार केल्ले. प्रुडंटा खातीर मकबूल मागीमणी.